त्या टायमार एक्चुअली तो कितें जालो ना तो 2002 जेन्ना मनोहर भाई हे आसलो सीएम आसलो त्या टायमार तेणी कितें केलो कुंडयच्यान जी कुंदील फॅक्टरी आसा पळय तेच्या मदल्यानच्यान तो रोड काडलेलो कित्याक नॅशनल हायवे जो येता तो स्ट्रेट येता न्हू तेका वळणां लागना वळणां लागल्यार तेका प्रॉब्लेम येता सो त्या कारणान तेणी कितें केल्ली कुंदील फॅक्टरी आसा थंयच्यान जर तेणी ट्रॅप केलो जाल्यार तुमी पळोवंक शकता कुंदील फॅक्टरी कडल्यान पूल पयलो ब्रिज जर बाणस्तार तो जाल्यार तो सरळ दिसता सारको तो सरळ स्ट्रेच तेजो तो बायपास असो वयल्यानच्यान वचपाचो आसलो दोंगरा 2002 मनोहर पर्रीकर जेन्ना सीएम आसलो त्या टायमार तेणे प्लॅन केल्लो आणि ती सर्वे पीडब्ल्यूडी कडे ऑलरेडी काडलेली आसली ती आमकांय गांवच्या लोकांक खबर नासली जे टायमार 2010 जेन्ना काँग्रेसीन हांगा अलायनमेंट काडलो गुगला वयल्यान तेन्ना आमकां कळोन चुकले बाबा आमचे सगळे डॅमेज जाता सगळे काबार जाता आणि आमकां विचारान घेयनासतना ते येयले अकस्मात गॅजेट येयलो रस्त्याचेर पेपरार तेन्ना आमी खंय तरी आतां कितें करतले म्हणून रस्त्यार भायर सरले आनी तेन्ना ऑपोजिशन लिडर मनोहर पर्रीकर 2010 आणि दिगंबर कामत सीएम तेन्ना कमलनाथ पीडब्ल्यूडी सगळे युनियन मिनिस्टर सो त्या टायमार एजिटेट करता करता आमी बाय चान्स पर्रीकरा कडेन पावले पर्रीकरान सांगले आमकां काय भियोनाका तेन्ना आपणे तो 2002 प्लॅन केल्लो ऑलरेडी तो तेणे पीडब्ल्यूडीन उत्तम पार्सेकर आसा पळय तेका फोन मारलो आणि जो पळय प्लॅन आसा 2002 तो प्लॅन मागोवन घेतलो तेणे तो प्लॅन मागल्या उपरांत आमकां कळोन चुकले बाबा त्या स्ट्रेचाक कांय लागना आनी सगळी ऑचर्ड जमीन सो त्या प्रमाणे तेणे कितें केलें रस्तो आतां सकयल काडला न्हू हो ऑलरेडी तेणी सकयल घेतलो कुंडय एरियेन म्हणून तेणे कितें केलो हांगा पावतकूच तेणे तो हांगासरल्यान वयर काडपाक केलो कित्याक ही ओपन स्पेस सगळी तो हांगच्यान येयल्या उपरांत तो हांगा वयर चडल्या उपरांत तेणे तो उत्तम पार्सेकाराक सांगलो हेजेर तूं हें कर आनी ती एक्वायर करपाक घाल म्हणून आनी तो रिजनल प्लानान घातलो रोखडोच 11 तेणी आनी आमकां दिसलें कितें एनावन्स जालो न्हू बायपास म्हणून आख्खे गोंयभर लोक जाणा आसले भोमान बायपास जालो ऑलरेडी म्हणून त्याच टायमार कितें जालें हो तेणी ऑलरेडी ड्रॉप केलो आनी तो स्क्रॅप जालो एज्युटेशन आमचें चल्लें 9 म्हयने पण हांगा जावचें ना हे कारणान आमकां तो स्क्रॅप म्हणून नोटीस येयली कोर्टाची आनी तो स्क्रॅप जालो आनी तो तसोच उरलो मागीर तेज्या उपरांत कितें जालें 2016 अकस्मात खंय तरी आमकां कळोन चुकलें लक्ष्मीकांत पार्सेकर तेन्ना सीएम आमकां कळोन इतलें आमकां कळनासतना परतो हेणी रस्तो हांगाच घातलो म्हणून तो कित्याक ते टायमार सुदीन ढवळीकर जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसलो एक्चुअली तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर नासलो तेन्ना एक्चुअली त्या टायमार पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर चर्चिल आलेमांव आसलो पूण हेका कितें इंटरेस्ट आसलो हांगच्यानूच तो रस्तो घालपाक तें आमच्या लक्षान येना जालें सो ते टायमार तेजो विरोध आसलो हांगाच घाल म्हणून सो आतां कितें जालें नेक्स्ट टायम जेन्ना लक्ष्मीकांत पार्सेकर सीएम जालो सत्ता बीजेपी कडेन येयली त्या टायमार हेणे आमकां न कळटा तो हांगाच प्लॅन केलो खंयचो जो स्क्रॅप जाल्लो पळय रस्तो त्याच रस्त्यार परतो घातलो आमकां कळोंकूय ना सगळे जाल्या उपरांत खंय तरी एक न्यूज येयलो आमकां बाबा अरे परतो रस्तो हांगाच घातला म्हणून